येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पावसाळ्या अधिवेशनात विरोधकांचो सत्ताधाऱ्यांक घाम. पहिल्याच पावसात गोंयभर हुंवार आयिल्ल्यान काडलो फोग. तज्ञाच्या रिपोर्टाचो लेगीत केलो ना विचार. काँग्रेसीक परत पडटले खावटे. पक्षातले बंड यशस्वी जातले हय. गोंयकारांच्या मनात प्रस्नाचे म्होवाळे. मायकल लोबो सयत कांय आमदार पक्ष सोडपाचे तयारेत. दक्षिण ओडिशा दर्यादेगेर वाठारांत उण्या दाबाचो पट्टो. 12 जुलय सावन गोंयांत वाडू येता पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अंदू सुरवेच्या पावसात भोवतेक वाठारांनी हुंवार आयलो. रस्ते उदकांनी भरले. पालसणाय कोसळ्ळी. महामार्ग नेमले. घरांय बुडली. तज्ञाच्या रिपोर्टाचो लेगीत विचार केलो ना. विरोधकांनी अधिवेशनात सरकाराचो झोड काडलो. ताजेर रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातान जाप दिली. ताणें सांगलें डिझास्टर मॅनेजमेंटाक सगळे तरेची मजत करपाची सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान संबंधितांक दिल्ली खंय. माधव गाडगिळ्याच्या फुडारपणा खाला इकॉलॉजिकल एक्सपर्ट पॅनलान 2011 गोंयची भौगोलीक स्थिती विशीं जो रिपोर्ट दिल्लो ताचेर सरकारान अजिबात अभ्यास केल्लो दिसना. तो केल्लो जाल्यार अंदू गोंयभर जी हुंवारावरी स्थिती जाली ती तरी जावची नासली. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान आरोप केलो. अकॉर्डिंग टू माधव गाडगिल्याचो जो रिपोर्ट आसा वेस्टर्न घाट्स इकॉलॉजिकल एक्सपर्ट पॅनल जो रिपोर्ट केल्लो 2011 आनी हो सरकाराकूय सबमीट केल्लो. मात म्हाका तर दिसना की ह्या रिपोर्टाचेर आजून पर्यंत कितें जाल्लें आसा म्हणून. सो हो सद्याक रूट कॉज जाल्लो आसा फ्लडींग जावपाचो आनी हेजेर ह्या रिपोर्टाचेर कितें तरी एक्शन प्लॅन हो सरकारान करपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. जेन्ना पर्यंत हेजेर एक्शन प्लॅन जायना तेन्ना पर्यंत फुडाराक कांयच जावची ना. सेम सिच्युएशन जातली. परत फ्लडींग जातलें आनी त्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेलें आसा गोंयान महाराष्ट्रान जसो केरळान फ्लड जाता तसो एवरी इयर फ्लड जातलो म्हणून. हळडोणेचो आमदार कार्लोस आल्वारीस परेरान टिपिकल सरकारी पद्दतीन काम करपाचे वृत्तीचेरच बडी मारली. ताणें सांगलें कलेक्टरांनी मिटिंगो घेतल्यात. अशें म्हणून भागचें ना. मिटिंगो घेवन एसी कॅबिनांनी बसून रावल्यार कशें जातलें. प्रत्यक्ष फिल्डार वचून काम करचें पडटलें. Having meetings and not doing anything doesn't bring out the effective task of pre-monsoon work. Our effort which we are making to make a point is not to have meetings in AC chambers. Please come out on the ground and get these pre-monsoon works, because you see we have trees which are falling, roads are blocked, houses are damaged and causes power failure. We are also having gutters where bushes are not cleaned and it is causing flooding. पावसा आदली कामां जावंक नात. डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टिव्ह दिसना. आणीबाणीच्या वेळार झाडां कातरपाची जाली जाल्यार परवानग्यो मेळसर अघटीत घडटा. देखून धोकादायक झाडां कातरपाचो आदेश दिवपाचे अधिकार SDM वा हेर अधिकाऱ्यांक दिवचे. नुवेचो आमदार आलेक्स सिक्वेरान मागले. Whilst I was talking about pipes and cross drains, I also would like to bring to the attention of the Honourable Minister of PWD that there has been a circular issued by the PWD authorities from Panjim to the subdivisions and the divisions and subdivisions that they should not clear the gutters. The fact remains that in my constituency, for example, the drains are clogged, plants have grown in the gutters. You all have empowered the panchayats to do the clearing, but none of the panchayats have done it. And according to me, this is one of the reasons why the gutters are clogged. Therefore, I request the Honourable PWD Minister to get this circular withdrawn and empower the PWD respective divisions to clear the gutters. If I may suggest, tell your SDMs, tell the necessary authorities to do an inspection and on the spot issue the necessary order. आणि आता ऐकात सगळ्या आरोपांक रेव्हेन्यू मिनिस्टर आतांसियो बाबूश मोन्सेरातान दिल्ली जाप. As far as our colleague has just mentioned regarding
the equipments. We have already, Chief Minister basically on the day we had a meeting, he has clearly instructed all the departments basically, whatever their requirements are there, to give their requirements in writing to the to both the collectors, and through the waste to the disaster management fund, the payments will be done. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान विन्संट रोजारियो. एका दिसात 16,678 नवे कोरोना दुयेंती सापडिल्ल्यान भारतात कोविड केसींचो आंकडो 4 कोटी वयर पावला, जाल्यार सक्रिय दुयेंती वाढून 1 लाखा वयर पावल्यात, अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाचे आंकडेवारी सांगता. 26 जाणांक मरण आयला. गोंयांत 92 नवे दुयेंती सापडल्यात. फाटल्या सप्तकांत भारतात कोविड-19ची 1.2 लाखा परस चड नवी प्रकरणां नोंद जाल्यात. ह्या फेब्रुवारीच्यान सगळ्यांत चड केशी नोंद जाल्यात. ही वाड कमी जावपाच्या मार्गार आसा. फाटल्या 2 सप्तकांत 14% आनी 23%चे तुळेन प्रकरणांनी फक्त 8% वाड जाली. दिल्ली, NCR आनी महाराष्ट्रांत दुयेंती दिसपट्टे कमी जायत आसात. केरळांतय दुयेंती कमी जाल्यात. आयज 16,678 कोविड केशी. फाटल्या 24 वरांत देशांत 26 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 5.99%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 4.18%. भारतांतल्यान पातळपी नवो व्हेरियंट BA 2.75 चड वेगान पातळपी. परतून संसर्ग जावपाची शक्यताय. बेगीन बदलपी कोरोना व्हायरसाक लागून आनीक एक सुपर संसर्गजन्य ओमिक्रॉन म्युटंट जल्माक आयला, जो भारतांत आपली सुवात मेळोवन अमेरिके सयत हेर साबार देशांनी उबे जाल्ल्यान शास्त्रज्ञांक हुस्को जाला. मजगतीं गोंयांत सक्रिय दुयेंती आतां 800 आशिल्ल्यान दिसपट्ट्यो केशी 100च्या भोंवतणी रावतात. पॉझिटिव्हिटी रेट मात अजूनय 10% चड आसा. मरणांचो आंकडो लेगीत कमी जाला. कोमॉर्बिडिटीज आसले तरी हवाल मेळपाक लागल्यात. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या मॅकाव जुगार केंद्रांत अजून मेरेन जाल्लो सगळ्यांत वायट कोरोना प्रकोप आळाबंदा हाडपा खातीर अधिकाऱ्यांनी कश्ट घेतिल्ल्यान सोमारा 2 वर्सां परस चड काळांत पयलेच खेपे सगळे कॅसिनो बंद केल्यात. शारांतले 30 परस चड कॅसिनो, हेर बिगर गरजेचे वेवसाय 1 सप्तक बंद आसतले आनी लोकांक घरांत रावपाचो आदेश दिला. भायल्या लोकांच्या प्रवाहाचेर पुलीस नदर दवरतले आनी आज्ञा मोडपी लोकांचेर खर कारवाय करतले अशें सरकारान सांगलें. हॉस्पिटलां, फार्मासी, सुपरमार्केट आनी अन्न बाजारपेठो ह्यो कांय गरजेच्यो सेवा उक्त्यो उरूंक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पणजे पहिल्याच पावसान हुंवार आयलो, पूण हुंवाराचो हो दोश आपल्या खांद्यार घेवपाक पणजेचो आमदार आंतासियो बाबूश मोन्सेरातान न्हयकार दिलो. आपूण फकत कांय वर्सां सावन आमदार आसा. फाटलीं 25 वर्सां पणजेचो आमदार कोण आसलो, असो प्रस्न उरफाटो ताणें पत्रकाराकच विचारलो. पळयात. हे खेपे पहिल्याच पावसान पणजी बुडली. फकत रस्त्यांचेरच परिणाम जालो ना तर सगळे कडेन उपट उदक भरिल्लें. 18 जून रस्तो, EDC पाटो प्लाझा, दयानंद बांदोडकार रस्त्या सयत चडशा रस्त्यांचेर न्हंयो व्हांवताल्यो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकारान बाबुशाचेर पणजेच्या विकासा कडेन आडनदर केल्ल्यान शारांत हुंवार आयलो असो आरोप केलो. बाबूश म्हणटा, आपूण फकत फाटलीं 2.5 वर्सां सत्तेर आसा आनी फाटल्या 25 वर्सांचो घोटाळो सोडोवपाचो यत्न करता, अशें म्हणत बाबुशान उत्पलाक सणसणीत जाप दिली. म्हणटा तो 25 वर्सां कोणा कडेन आसले, सत्या म्हाका कडेन आसली की तेंकोडे आसली. हांव आसलो फकत 2.5 वर्सांनी. वी आर डुईंग सो मच विदीन आवर पावर बेसिकली टू इम्प्रूव द सिच्युएशन फॉर वॉट मेस हॅज बीन क्रिएटेड फॉर 25 years. So just go back in the history and see who was there for 25 years. And that's the time tell this donkeys to talk. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान शामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काँग्रेस पक्षात जाल्ले बंड यशस्वी जातले काय ना, चडशा गोंयकारांच्या मनांतलो हो प्रस्न. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो सयत 4 विरोधी आमदार काल मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्या भायर दिश्टी पडले. बंडखोराचे बंड यशस्वी जाला अशें चित्र दिसताले. काल राती सावन मेळिल्ली म्हायती पळयात. दिगंबर कामत आणि 4 आमदार पक्षाच्या हायकमांडाचे पत्रकार परिशदेक गैरहजर रावले. पक्ष फोडपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप करून गोंयचो प्रभारी दिनेश गुंडूरावान मायकल आणि दिगंबर कामत दोगांचेर हल्लो केलो. पक्षात नव्यान आयिल्ल्या मायकलाक CLP फुडारी म्हणून काडून उडयला. तशेंच ताचे आड आणि दिगंबरा आड अपात्रता याचिका दाखल केल्या अशें पक्ष म्हणटा. There was an attempt to make sure and make successful defection. आणि ते आमी हाडयला. कित्याक हे BJPचे जे टॅक्टिक्स आसा पळय, ओपोजिशन काबार करपाचे खंय तरी, this has to stop. We have to save democracy. We should have a healthy democracy. चल्ला कितें आमच्या देशान. महाराष्ट्रान म्हणल्यार महाराष्ट्रान केलें. तो मनीस जेन्ना ह्या सायडीन आशिल्लो तेन्ना ताचेर ईडी केसी आशिल्ल्यो.
ताका जेन्ना तो सुरत गेलो तेन्ना तो अर्दो न्हालो, थंयच्यान तो गुवाहाटी गेलो तेन्ना आनी इल्लो मातसो निवळ जालो, गोंयान आयलो की तो शुद्ध जालो. कुल वासनीक आयले, आय हॅड अ वन राउंड ऑफ डिस्कशन विथ हिम. ते आमच्या सगळ्या MLA कडेन परत एकदा ही वॉन्ट्स टू हॅव अ मिटींग मे बी आफ्टर द सेशन इज ओवर. आमी 2022 लोकां कडेन गेल्ले, लोकांक एक होप घेवन आमी लोकां कडेन एफर्ट इलेक्शनाक गेल्ले. आमी देवळान वचून, हांव आशिल्लो तातूंत, देवळान वचून आमी सोपूत घेतिल्ली, आमी थंय खुर्सार वचून सोपूत घेतिल्ली की आमी लोकांचो विश्वास आसता तो तोडचो ना हे 5 वर्सां, कळ्ळें. सो खंय तरी एक अटेम्प्ट जाल्लो हें करपाचें. सो वी थॉट दॅट येस स्ट्रॉंग एक्शन हॅज टू बी टेकन. एक स्ट्रॉंग मेसेज वचपाक जाय, कित्याक अल्टिमेटली बाकीच्यांचेर म्हणल्यार कालूय हांवें सांगलां की बाकीचे नवे आसा MLA, दे ऑल्सो हॅव टू थिंक एंड दे हॅव टू, I mean, we have told them that they have to think twice before taking any such step. One of the MLA, Alex Secure, has said that he got a call from you late for CLP meeting. Was he informed late or कितें? ना रे, हांवें पळयला तो भायर. I mean, he had already reached Margaon and we had kept at CLP in Panjim. So he had orally confirmed over the phone. फाटले कांय दीस जाले राजकीय घडामोडी घडत रावल्यात. मुख्यमंत्री म्हणटा आपणाक कोणूय येवन मेळपाक शकता. ऐकात ताचें म्हणणें. सर, चार काँग्रेसीचे डेव्हलपमेंट जालें. 4 काँग्रेसीचे आमदार तुमचे कडेन भितर आशिल्ले सर, कितें डिस्कशन कोणा कडेन? तुमचे कडेन? म्हाका मेळपाक खूब जाण येता. ना, पूण आयज जेन्ना सगळे कडेन डेव्हलपमेंट कितें जाला? डेव्हलपमेंट सगळे जाण मेळपाक येता सातत्यान. तशें न्हू, मायकल लोबो कित्याक गेलो? ऑपोजिशन लिडर तो. म्हाका खूब जाण मेळपाक येता. ऑपरेशन लोटस फेल पूण जालें. आयज दिनेश गुंडूराव स्वता म्हणटा की मायकल लोबो हांगासर येयला स्पेशली तुमचे इंडक्ट जावपाक. ते म्हणटा तेंचे सिनियर बिलकुल ना. म्हाका ह्या विशयाचेर म्हाका कांयच खबर ना. ताका हांवें सांगलें की फाल्यां असेंब्ली आसा, बाकी दुसऱ्या पक्षाच्या विशयाचेर हांव कित्याक उलयतलो? म्हाज्या कडेन आमदार सगळे येता, पूण काल येयल्ले ते स्वता येता आमी जाणा, पूण काल ते घाडामाडी जाल्यार म्हणजे आर यू अवेअर ऑफ इट? म्हाका कांयच खबर ना. सो आनी येयल्यार तुमकां वेलकम आसा. काँग्रेस MLA समस्त येवन सत्तर सरकार आहा, सो गरज ना आनी गरज ना. ताका येयल्यार काँग्रेसीन डिस्क्वॉलिफिकेशन लेटर मूव केलं दिगंबर कामत आणि अजाबाची गजाल म्हटल्यार मायकलान आनी दिगंबरान काँग्रेसीक शासना खातीर तेंको दितलो अशें उतर दिल्लें. पळयात. Day before yesterday, in Fortune Hotel, we have addressed the press. All Congress MLAs were together. So we were also there. Everything was over. Yesterday again in South Goa, we were all called. We went. Then again they are having another press conference. I don't know why we are trying to confuse the people. We are one on Congress ticket, and we are with the Congress party. So the question only does not arise of having so many press conferences and so many CLP meetings. We had a CLP meeting the other day in Fortune Hotel. So after that there was a meeting. After that there was a press conference. I had told Dinesh Gundu Rao that I am not interested to continue as leader of opposition because there are various issues raised on me by the government side, and I said it will be very difficult and embarrassing for others, so you choose for somebody else. So he was asking me. I said our senior leader Digambarji Kamath is there, you can ask him or you can give it to anybody. I am compelled to brief you because I saw a video of the press conference of Mr. Dinesh Gundu Rao, which is being circulated, which I am shocked, stunned, and it has hurt me behind words because Dinesh Rao was at my place on Saturday night because I could not come to Panjim. I was busy in some religious function. He called me and said he would like to meet me at my house. I told him to come to my house. He came to my house. And I told him that my position is like this. I am like an, in cricket there is a term, retired hurt. So I said, because of your humiliation to me after the election, my workers every day have anger. I am trying to go out with that hurt of my workers. I am also deeply hurt. For the time being, I said, I am not accepting any responsibility. Once I am fit, then we will see. And if I wanted to go, I would have resigned and left and gone home. But still I remain. I led the party from the front. If you remember, for 22 election, I led the party from the front. All out I went. But then when the results came in, and then suddenly they
changed me from the leader of opposition. That is why there was an anger in the water. या विशयाचेर विरोधी पक्षांनी काँग्रेस आणि भाजपा दोगांचेर हल्लो केला. राज्यसभेचो खासदार मुकुल वासनिक, AICCचो सरचिटणीस दिनेश गुंडूराव आणि AICCचो सेक्रेटरी गिरीश चोडणकारान तांकां बळगे दिला असो आरोप केला. परवरी, पणजी आणि आल्तीनच्यान गोवा 365 टीम. पावसान गोंयचेर शेक गाजयलो. लोकजीण थतरवितर करून सोडली. माती मोव जाल्ल्यान व्हडलो रुकोय घालून घेवपाक लागल्यात. कोलवा सर्कला कडेन मडगांवां सोमारा फुटपाथीर एक झाड पडले. सुदैवान ताणें कोणाचोच बळी घेवंक ना. मडगांवच्या रवींद्र भवनाकडे वचपी मार्गाचेर हे झाड हुमटून पडले. कुशीक लोकां खातीर बांदिल्ले सोंपे आसात. तातूंतल्या एका सोंप्यार ते लवणले. हरशिया वाठारांत लोकांचें येवप वचप जाता, पूण हे घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत मात जाली ना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवक वेवसायीक विसो. विसो उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयज माशेलांतल्या देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारांत माशेलांतलो फामाद चिखलकालो जालो. भुरग्यां वांगडा जाणट्या नेणट्यांनी चिखलकाल्याचो घोस्त काडलो. दर वर्साप्रमाण आषाढी एकादशी दुसरे दिसा जावपी माशेलांतलो फामाद चिखल कालो अंदूय देवकी कृष्णाच्या वाठारांत व्हडा उमेदीन मनयलो. मातये कडेन नातें सांगपी ह्या आनंद उत्सवात माशेलांतल्याच न्हय जाल्यार गोंयभरच्या हजारांनी भक्तांनी वांटो घेतलो. देवकी कृष्णाचो आशिर्वाद घेवन आंगाक तेल लावन चिखलात उडी मारून लोकांनी वेगवेगळे खेळ खेळत चिखलकाल्याचो घोस्त काडलो. पळयात काय मनभुलोवणे खीण.
आषाढी एकादश जाता दुसरे दिसा द्वादशीचा जाता हाचो इतिहास आसा. 450 वर्सां पयलीं जेन्ना हांगा देवळां सगळीं स्थलांतरीत जालीं तेन्नाच्यान हो कालो हांगासर सुरू जाला आनी हेका मड फेस्टिवल म्हणटा. हातूंत कितें जाता आमी कृष्ण जे पळय बाळपणान आपले सवंगड्यांक घेवन जो पळय खेळ खेळटालो ते सगळे पारंपारीक खेळ आमी खेळटा हांगासर. आमी कृष्णाचे सवंगडी अशें समजून कृष्ण आमच्या बरोबर आज हांगासर येता आनी खेळटा सगळे बरोबर. हांगा एक म्हणजे सगळे बाळ गोपाळ हांगा एज लिमीट बी कांय ना. जाणटे 80-85 वर्साचे ते ल्हान 1-1.5 वर्साचो भुरगो सुद्दां हांगा येवन ह्या चिखलान खेळटा आनी प्रत्येकाची एक जी भावार्थ आसता. हांगा खूब जाण देवाक भुरग्यांक हे बाळ गोपाळांक हांगासर मिठाय वाडटा. ताच्या फाटल्यान तांची एक हे आसता, तांची कितें इच्छा आसा ती देव पूर्ण करची आनी बाळ गोपाळाचेर तो आपूण तोंडफोड करतलो. त्या प्रमाणे तिसऱ्या वर्सा हांगा लोक मुद्दाम येतात. तशेंच कोण कोण हांवून घेतात की आपल्याकडे जर भुरगे नासत हांगा भुरग्यांक देवा दीत फुडल्या वर्सा तुज्या चिखलकाल्याक आपूण येवन हांगा ताका चिखलान लोळयता म्हणून आनी अशें तशेंच जावन दुसऱ्या वर्सा येवन हांगा आपल्या भुरग्याक चिखलान लोळयता. हे सगळे खेळ जे आसा पळय ते पारंपारीक आसा. नाविन्य काय हाडूंक ना भितर. पयलीं सावन खेळटाले ओरिजिनल चक्रां त्यो बेबक्यो तो धनगर हे सगळे खेळ पारंपारीक आसा. गोवा 365 खातीर माशेलांतल्यान कृष्णा नायक. दक्षिण ओडिशा दर्यादेग वाठारांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जावपाची शक्यताय आसा. 12 जुलय सावन राज्यांत पावस वाडूं येता. सद्याक राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी आसा. फुडल्या दिसांनी तातूंत वाड जावं येता. दक्षिण ओडिशा दर्यादेगेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जावपाचो आशिल्ल्यान राज्यांत पावसाचें प्रमाण वाडपाचें आसा. पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. हवामानाची शिटकावणी जी सद्याक ऑरेंज अलर्टाचेर आसा तातूंत फुडल्या दिसांक वाड जावं येता. मजगतीं चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. पावसाचो वेग वाडूं येता. 15 मेरेन राज्यांत ऑरेंज अलर्ट. सप्तका उपरांत हवामानात जावं येता बदल. 15 मेरेन नेटाच्या वाऱ्याचीय शक्यताय. चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.